जाल्यार आमगे शेकबाले जे आपण नुस्तें खाता न्हू ते दोन कितको करतले पयशे आमगे येवपा नाका आतां आमचे सदां सकाळीं येवपाचें पत आसपात गोंयांत मोठे नुस्तें मेळटा आसता न्हू खंय मेळटा रेट वाडयला आज नुस्तें कमी आहा नुस्तें जाय तशें मेळना न्ही गिरायक बाबा हें मागतात तें मागता तशें दिवपा मेळना चॉयस दिवपा मेळना आमकां 3-4 दीस जाले हाय रेट आहा नुस्तें ना आनी भायले येयना आनी जबर आज ट्रक थोडे येयला आम्ही डिसिजन घेतलेले एसोसिएशनान सगळ्यांनी की भायले गाडये म्हणल्यार येवपाचे ना कित्याक आमकां गव्हर्मेंटान अशें सांगलेलें आसा तरी पूण भायले नुस्तें येयले विदाउट परमिशन येयले हेका आतां FD आतां खंय गेली चॅक करपाक अरेस्ट करतले एक्शन घेतले खंय एक्शन घेतला नुस्तें येयले पळय भायले चर्चिलाचो कारवायेक येवकार चर्चिल म्हणटा नुस्त्या बरोबर फळभाज्योय तपासात ज्या दिसाक फॉर्मालीन पळय सांपळां तें 200% शुअर आतां ते फॉर्मालीन सांपळ्ळे तेका आजून पासून एक्शन कितें केलें तांचेर जेन्ना हांव विजयाक आज परबिंता जावं हेल्थ मिनिस्टर परबिंता पूण आनीक परबीं जर तांकां जाय जाल्यार म्हाका एक जाण जावपा जाय तेमी जे फॉर्मालिनाचे जे ट्रक हाडले पयले तांकां कित्याक धरून भितर उडयले ना कित्याक तांकां तेमी तेंचें एक्शन घेतलें ना जे पर्यंत तुमी एक्शन घेना ते पर्यंत हें फॉर्मालीन चलतलेंच आतां आयकता त्या प्रमाणे पयर 50 कितें ट्रक भायर दोन हाडले की भायर धाडले बरें आयज मडगांवच्या होलसेल फीस मागीर नुस्तें खूब प्रमाणात उणें आसा आनी आमकां दिश्टी पडटा हांगा होलसेलर्स थोडी बिजनस करतात तांकां FDचे परमिशन ना पूण ते आनी तांणी भायली गाडयो थोड्यो येयल्या म्हूण सांगलां आमकां जेन्ना आमी लोकां लागीं उलयले लोक म्हणटात गोव्हर्मेंटान हो इश्यू बेगीनूच सॉल्व करचो चड करून धंदेकार शॉक एंड होल्स ते म्हणटात की आमकां खूब इफेक्ट जाता नुस्तें ना जाय गोव्हर्मेंटा लागीं ते मागतात जाता तितले बेगीन हो इश्यू सॉल्व करून भायले नुस्तें येवपाक दिवचें म्हूण तांची मागणी प्रुडंट मिडिया खातीर सावेडाय